सांगू शकना म्हणजे एक साइड मॉडल बाहेर पावला तू हांगा तुमी घालता मुद्दाले व्हरपाकूच काडा म्हणटले पावसान कोणाला त्रास जाता आमकां काय प्रॉब्लेम तेजेर काढले काय ना आमकां आणि पावसान उडी सामकी वयर घालची आनी आमकां वाटूच ना हिंगा हे केलंय मरे न्हू हे आता केन्ना केलें ना तेजेर पॅक केलं पावसान सामकें वयर ते जालें आता आता हिंगा काडटलो आनी कितें हॅलो गुड मॉर्निंग सांगता बरें आम्ही तुम्ही लागले पळय त्याचा विषय घेतलेलो पळय त्या तुम्ही हय 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 तशें न्हू ते आतां कितें करूं जाल्यार आतां नुस्तेकारांचो हांगा रॅम्प आसा तो रॅम्प तेंच्यानी आतां मोडलो आतां आमी थंयच आसा सायट आसा आतां करपाचें कितें कोणाक तेंकां नुस्तेकार थंय येवन तेंच्यानी बंद केलो तेंकां सगळ्याक तेंचे थंय ऑलरेडी तुमचे ट्युरिजम प्रॉपर्टीन पावले आतां ना नुस्तेकारांचे CRZ परमिशन दिवं मात तुमच्या आतां ट्युरिजमाची प्रॉपर्टी हायत आसा मरे भायर येयले पळय हांगा सँडड्यूज तेंच्यानी तुमचे हें केल्लें आसा तुमी तेंकां बट नोटीस घालता परत तेंकां काम करपाक चालू करता तेका मातशें बंद करूं जाय हें सगळें हय तुवें तें मार्क करून दिला पळय एज पर सर्वे ते कंटिन्युअसली अजून पर्यंत तेंचें काम जें आसा तें अजून पर्यंत चालू आसा दोनूय सायडीच्यान तूं मुद्दम आयज 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 हय आयज तूं धाड तेंकां आनी ते आतां दोनी कडेन तूं पळय हांगा हय हांगा आमचो रॅम्प आसा तो रॅम्पाची रिपोर्ट कर परत तो रॅम्प मोडलो तेंच्यांनी क्रिमिनल एक्शन घेवपाक जाय तेंकां रॅम्प मोडला नुस्तेकारांचो तो क्रिमिनल एक्शन घेवपाक जाय तेंच्यानी आनी नुस्तेकारांच्यो हांगा पोनेय आसा फाल्यां ते पोनेंचे जागो हाडयतले आनी हांगा सगळो आख्खो बिचूच कॅप्चर केला मरे तेंच्यानी आतां होय जागो समज हाडलो नुस्तेकारांक आनी उरला कितें तर कांयच उरचें ना मरे मातशें बारीक लोकांचें मातशें तर चिंतूंक जाय न्हू रे हय ते आपणाक जाय तशें करतले आपणाक धंदो चलोवपाक आनी लोकांचें कितें करतले बारीक लोकांचें इमिजिएटली धाड तेंकां ते RBIDची गेटी कडल्यान भितरल्यान घेवन येवपा जाय हे सायडच्यान तुमकां कळटलें हांगा आख्खो रॅम्प मोडला तेंच्यांनी आनी सँडड्यून्साकूय इशू केला सँडड्यून्स आख्खी काडला तेंच्यांनी माती आख्खी रेंव काडल्या म्हणून धाड 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 सद्याक आमी बांबोळे हांगा येयल्ले आसा आनी तुमी पळयता आसतलो हो जो बांबोळेचो इश्यू आसा हो कंटिन्युअसली आमी घेयत आसले आयज आमच्या नुस्तेकार येत सद्याक आमी बांबोळे आसा बांबोळे बिचाचेर आसा
आणि ग्रँड हेताच्या फाटल्यान जी रिटेनिंग हॉलाचे काम चालू आसले हेजो विशय आमी कंटिन्युअसली घेत आसले आणि हेजो जो इश्यू आसा तो टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत त्या टुरिझम प्रॉपर्टी एन्क्रोच केल्या म्हणून तोय घातलेलो आणि तेंच्यानी ऑर्डरूय काडलेली की एक्सटेन्शन जे केल्लें आसा ते एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा म्हणून कितलेशे पॉयंट तांकां मार्क करून दिल्ले आसा. आतां हांव टुरिझम जो डायरेक्टर आसा तेचेर उलयलो आनी तेणेन ऑर्डर काडलेली की जे वाडयला तेजेर एक्शन जावपाची जावं ते डेमोलिशन करपाचें आनी भितूर घेवपाचें म्हणून भायर हें करपाचें ना. तो म्हणटा तेंच्यांनी कितें चॅलेंज केल्ली आसा म्हणून. पण ते जालें म्हणटकच आयज दुसरे सायडीनूय ते येयल्ले आसा आनी दुसरे सायडीन आमचे नुस्तेकार भाव आसा हांगा बामोईचे पिराभाटातले नुस्तेकार तशेंच नांवशेचे नुस्तेकार हांगा कितलेशे जाण आसा आनी ते नुस्त्याक वचोन आतांचो पोट भरता. आमी पळयलें की हांगा जो सँड ड्यून्स आसा जो हें आसा दर्या आसा त्या सायडीची आख्खी जी टुरिझमाक एरिया लागता ती प्रॉपर्टीन पासून भितर येयले तेंच्यांनी हांगा मार्किंग केल्ली आसा आनी ऑलमोस्ट दर्यान ते मार्किंग करता आनी ती प्रॉपर्टी आपणाची म्हणटा. हांगा तुमी पळयता कितल्योश्यो पोन्योय आमच्यो नुस्तेकारांच्यो आसा त्यो पोन्योय पासून ते तितून पासून म्हणटा पोन्यांचे भितर पासून ते फाल्यां येवपाक शकता. व्हरतले कशे पोन्यो हालयतले कशे कित्याक हांगा समज ते हाडयेवपाक लागले जागे आनी ते अशेंच करपाक लागले जाल्यार हांगा आमच्या नुस्तेकारांक कांयच मेळपाचें ना. ह्या सरकारान अजून पर्यंत गोंयकारांक जो सपोर्ट करपाक जाय तो करूंक ना. स्वयंपुण्याच्या नांवान फोटाचे मारता फक्त फोटिंगपणां चालू आसा. आयज ह्या व्हडल्या व्हडल्या हॉटेल लॉबी ते सपोर्ट करता. आमची दोनूय मॅटर एनजीटीनूय मॅटर चालू आसा हायकोर्टानूय मॅटर चालू आसा आनी ऑलरेडी आमी टुरिझमानूय घातलेले आसा टुरिझम डिपार्टमेंटाकूय सांगलेलें आसा की ही जी प्रॉपर्टी आसा टुरिझमाक लागता आमी फिशरीकूय बरयल्लें आसा. फिशरीजान अजून पर्यंत येवन पळोवंक ना की नुस्तेकारांक हांगा कितें प्रॉब्लेम जाता तो. तशेंच GCZMA जेंच्यांनी तांकां परमिशन ग्रांट केल्ली आसा तो GCZMA कित्याक लागून आसा फक्त हफ्ते घेवपाक. हेच्या पयलीं तुमी पळयलां आसतलें हफ्ते घेतल्या म्हणून कितलेश्यो जे इन्सिडंट्स गोंयांत घडटा ह्या हफ्त्यागिरीचो सरकार जो आसा तो हफ्त्यागिरी करून आमचे गोंय काबार करपाक उठलेले आसा. आयज आमचे नुस्तेकार भावांचे पोट मारपाक उठलेले आसा. आमचे नुस्तेकार भावांक आयज खंय ना खंय तांकां सपोर्ट करपाक सांडून तांकां जी सबसिडी आसूं जावं आनी कितें आसूं तो फंड एलोकेशन आसूं हें सगळें दिवपाक सोडून आनी तांकां बरी फॅसिलिटी दिवपाक सोडून आयज तांचो रॅम्प वयर रॅम्प आसलो तो रॅम्प मोडून उडयलो. काल जे कावंटींग डे दिसा हें काम चालू केलें आनी तेंच्यांनी खणपाक लागले आनी खणपाक लागून तेंच्यांनी हो जो हें आसा हांगा ऑलरेडी तेंच्यांनी खणलेलें हांगा रिटेनिंग हॉल बांदपाक हें एक्सटेन्शन करपाक तेंची रिटेनिंग हॉल बी थंय आसा पूण ऑलमोस्ट 100 मिटर एक्सटेन्शन करून ते भायर येवपाक सोदताले आनी कोण नासतना ते करूं सोदतालो. आमच्या नुस्तेकार भावांनी तांकां हाडयलो त्या टायमार आनी तांकां बंद करपाक लायले. ऑलरेडी तेंच्यांनी जो रॅम्प देंवपाचो जो रॅम्प आसा तो ऑलरेडी मोडलेलो आसा. म्हणल्यार इतली दादागिरी आनी इतली हुकुमशाही ह्या BJP सरकाराच्या अंतर हेंची जाल्ली आसा. हे हॉटेल लॉबी समजता कितें आपणाक लास्टाक कितें हाती भायर गेले जाल्यार आमी नको कित्याक लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हांगा जावपाची शक्यता आसा. नुस्तेकार भाव जे आसा ते सामके बेजारलेले आसा कित्याक एवरी टायम ते सायडीच्यानूय तुमी काबार केले हे सायडीच्यानूय तुमी काबार करपाक उठलेले आसा. आनी हांव परत एकदां सांगता फाल्यां हांगा कितें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाली जाल्यार हेजो रिस्पॉन्सिबल सरकार आसतलो. कारण कितें आसा एवरी टायम लिगल हितून आमी सगळे फायट करीत आसा. एवरी टायम आमी सगळ्या हितून घातलेले आसा कंप्लेन्स घातलेले आसा पण कोणूच सारको एक्शन घेयना. आनी जेन्ना स्टॉप ऑर्डर आसून बसून तांकां परत रिवोक काडटा रिवोक काडून तांकां कामां करपाक दिली. आमी एनजीटीन घातलेले आसा एनजीटीची हियरींग चालू आसा तशेंच हायकोर्टाची हियरींग चालू आसा तरी पूण हें सगळें काम चालू आसा. हांगा कोण तो म्हणटा आपूण काम चालू करीत दवरतलो. आयज कितलेशे पटी ते भायर येयल्ले आसा एक्सटेन्शन करून भायर पावल्ले आसा. हो सरकार हफ्ते घेवन हे जशें तेंच्यांनी थंय आरपोरा जाल्ले आसा अशें सिच्युएशन हांगा बांबोळे जावपाचो शक्यता आसा. आनी आमी कंटिन्युअसली परत सांगता हेजो रिस्पॉन्सिबल मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आसतलो. एवरी टायम ताणें 25 जाणांचो थंय मर्डर जाल्लो आसा. हांगा कितले जाण मरत नेम ना कित्याक जेन्ना उदकाची लाट वयर सरतली रिटेनिंग वॉल बीन कांय लागपाचें ना. कोण थंय हांगा ते तेंचो प्रोग्राम करतले आनी कितें करतले ते व्हांवून वयतले. हांव सगळ्यांक सांगता ग्रँड हायताचे जे हांगा बसतले फाल्यां आनी हांगा ते कितें इव्हेंट करतले आनी कितें करतले हांगा व्हांवून वचपाची शक्यता आसा. कित्याक उदकाची लाट पावसाच्या टायमार हांगा वयर सरता वयर सरोन भायर सरता कित्याक हायटायड लायन क्रॉस करून तेंच्यांनी रिटेनिंग हॉल बांदलेलो आसा. सेम हांगा करपाक सोदता हांगा पोनय बसून आसा आमचे तांकां वयर काडपाचें पडटा ते बसून तो जागो हाडोवपाक सोदता हडपोवपाक सोदता एन्क्रोचमेंट करपाक सोदता. सरकार कसो ओगी आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कशें ओगी आसा म्हाका कळना. कित्याक प्रत्येक टायम बारीक लोकांचे कितें घरांचे डेमोलिशन ऑर्डर रोखडी हाडटा पण हेजेर डेमोलिशन ऑर्डर अजून हाडिना. अजून पर्यंत तेंचें काम चालू आसा. आमी कंप्लेनी घालता आमी हियरिंगाक वयता सगळे आमी जे लिगल ऑथॉरिटीचे थ्रू बसता ते सगळे करीत आसा. मात फितूरपणा करून हफ्तेगिरी करून हांकां सगळी परमिशन ग्रांट करता. आनी परत एकदां सांगता
हांगा समज हे परत चालू केलें जाल्यार आमी ओगी रावपाचें ना. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाली जाल्यार हेजी जबाबदारी सरकारान घेवची पडटली. एवरी टायम आमी ओगी रावल्या आनी नुस्तेकार भाव आमचे ओगी रावपाचे ना. हांव परत एकदां सांगता, पुलिसांक आमी परत आयज लेटर बरयतले, सगळे डिपार्टमेंटाक परत लेटर बरयतले. टुरिझम डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टरान सांगला आपूण आपणाच्या अधिकाऱ्यांक धाडटा म्हणून. पण परत एकदां सांगता, ही मस्तीपणां जाल्या, ही अक्षरशः मस्तीपणां. म्हटल्यार तांकां मात पडलेले ना. तांकां लास्ट जो आसा म्हटल्यार लास्ट फाटी फुडें पळोवपाची ना. हे पळय जेसीबी घेवन आतां चालू आसा, जेसीबी परत हाडटा. सो एवरी टायम आमकां हांगा येवन बंद करचें पडटा. आतां परत समज हें जालें जाल्यार फुडें कितें जातलें हेची जबाबदारी सरकारान घेवची पडटली. आमी आतां इतले वर्सां हिंगा धंदो करता आनी तेंच्यांनी आमकां हिंगा वॉल काडून वाट दिलेली आसा. आनी आतां ते कितें आमच्या दर्यान सारकें मोते आमच्या व्हड्या सकयल्यान येवपाक सोदता. आमी तेका सांगलें नाका, तेच तेजेर काळ आनी ती आमकां बरे भशेन म्हणून करुया. पूण ते आयकोपाक सोदना. आनी काल आमी कोण ना आसले ते पयले आनी दर्यान मोते तेंच्यांनी फावंडेशन मारलेलें. आनी मागीर सांजचे पावसान दर्यान येयलो तेन्ना आमी तें बंद केलां. फुड्याक उबे रावन जेसीबी म्हणटालो आपल्याक डिझल ना पुरोवपाक. आमी सांगलें आमी हाडून दिता. तेन्ना तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलां आनी पुरोवन काडलां. हांव हे सरकारा लागीं एकूच मागता, आमचे गोंयकार भावांचे हे कोस्ट हालत तूं पळयनासतना ही कितेंच करूंक तूं फुडें सोदता. पयलो आमच्या गोंयकारांक राख, आमच्या गोंयकारां पासत कितेंय तरी ताका कर. तुवें करूंक नाका, तें आहा तेंच ताका सांबाळूंक दी. हें सगलें आमचें. हेजेर मातशें तुवें लक्ष घालूंक जाय. हे गोंयकार आमचे भाव खूंय वयतले, कितें करतले, खूंय आय तांकां सर्विसो. इतले करून रस्त्याचे भितर ते पळय आतां येयले आख्खो रस्तो हें दर्या तेणें फोडून दवरला. पळय आनी एक सांगता, जी फिशरीज डायरेक्टर आसली शर्मिला मोंतेरो, तांकां रिसंटली एक इन्सिडेंटाक लागून सस्पेंड केलो एअरपोर्टच्या. आतां हेका लागून मुखेलमंत्री कित्याक सस्पेंड करिना, हे जितले अथॉरिटीज आसा तांकां कित्याक करिना. हांगा फिशरीज जे डिपार्टमेंट, हांव वचोन फिशरीज डिपार्टमेंटान हांवें कंप्लेन केल्ली, हांवें लेटर केल्लें. तितून हांवें सांगलेलें की अशें ह्या बांबोळे बिचार घडटा म्हणून. तुमी येवन सर्वे करपाक जाल्ली, इन्स्पेक्शन करपाक जाल्लें, हें कांयच करूं ना. आनी थंय ऑलरेडी रिपोर्ट्सान आसा की हांगा जो विंडो पेन हॉस्टल्स जे आसा, जे एंडेंजर्ड स्पीसीज आसा, हे हांगा आसा म्हणून. सो इतलें समज आसून नसून हो सरकार निग्लेक्ट कित्याक करता. हांगा फक्त हप्तेगिरी चलता. ह्या सरकाराची हप्तेगिरी ही चालू आसा हें तरी म्हाका दिसता. आनी हें कंप्लीटपणा हो बीजेपी सरकार जो आसा हो कंप्लीटपणा बारीक समाजाच्या लोकांक जो आसा निग्लेक्ट करीत आसा आनी काबार करीत आसा. सो हे जे आसा शर्मिला मोंतेरो सस्पेंड केलें ताका टर्मिनेट करपाचें पडटा. कित्याक हें चल्लां पळय हें अंदाधुंदी येवन पळय पासून ना. सो आमी परत एकदां आमी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराकूय हांव उलयतलो, तांकांय सांगतलो की असो सिच्युएशन जाला, फाल्यां लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जालो जाल्यार आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक शकता. हांवें एवरी टायम हांगा येवन जाता तशें लोकांक कंट्रोल केल्लें आसा. हेच्या फुडें कितें जालें जाल्यार हांव तरी जबाबदारी घेवपाक शकना, ही तेंच्यांनी जबाबदारी घेवची पडटली. तशेंच जो फिशरीज डिपार्टमेंट आसा हांकांय आमी मेमोरेंडम करतले, तांकां सांगतले की तुमी हांगा येवन पळोवचें, हें परत तुमी इन्स्पेक्शन करपाचें. आयज तांकां हातीन धरून ओडचें पडटलें, हातीन धरून हाडचें पडटलें. कित्याक लेटरां केली म्हणून जायना. आयज आमी सगळे नुस्तेकारांनी वचोन थंय हाडचें पडलें तांकां. हांकां न्हिदोन थंय सुशेगाद रावन पयशे घेवपाक संवय जाल्ली आसा. हांगा कोण येवपाक सोदिना, जो ग्रावंडार फिल्डार येवन पळोवपाक सोदिना कितें चल्लां हांगा थंय. तशेंच जो हो आसा कोण टुरिझम डिपार्टमेंट ताकाय आपयला, तो आतां येता थंय पळोवपाक जाय. तांकां सांगलां आमी हांगा आसा म्हणून सायडीक. सो गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की अशें समज जालें जाल्यार गोंयकार खंयच्यान पोट भरतलो, धंदेकार कितें उरतले, नुस्तेकार खंय उरतले, हें खूब गरज आसा. सो आमी हेजेर आतां लेटर आनी कंप्लेन जे आसा ते आमचे ड्राफ्ट करतले. तशेंच आमी कोर्टाकूय सांगतले की कोर्टान जो हें दिल्लो आसा, कोर्टान ऑलरेडी आमच्या हायकोर्टानूय आसा, मॅटर एनजीटीनूय आसा. सो दोनूय कडेन आमी आमचे हे जे पॉयंट्स आसा अलॉंग विथ द फोटोग्राफ्स एविडन्स सगळे जे आसा विडियोज आसा हे सगळे घालून तांकां दाखयतले. आतां तुमी रेव काडल्या ही सगळी तुमकां दिसतली. आतां फुडें आमी या मुद्दम तुमकां दाखयता हांगा कशें कितलो डिफरन्स आसा तो. ह्यो आमच्यो फोने, ह्यो सगळ्यो आमच्यो फोनूय आसा. आनी तुमी पळयता आसतले तुम्ही पळयता आसतले ह्यो सगळ्यो फोनूय आमच्या नुस्तेकार भावांच्या. आनी ह्यो रेजिस्टर्ड फोनूय आसा सगळ्यो फिशरीज डिपार्टमेंटाच्यो. आनी सगळे रेजिस्टर्ड आसून पासून आयज आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक, आयज बहुजन समाजाच्या लोकांक हे काबार करपाक उठलेले आसा. तुमी पळया की हो जो हे आसा हो कशें तेंच्यांनी हें केल्लें आसा. हो हांगा कशें तेंच्यांनी एक्सटेंशन करपाक उठलेलें आसा पळय. हांगा सगळें मोडून तेंच्यांनी भायर हाडलेलें आसा. हें उदक पळया तुमी, हे लायटीचो कामो पासून पळया तो पळया आनी मोडून खंय पावले आसले.
हो दर्याची जी लाटा आसा ती लाटा हांगा पावता आनी हायटायड लायन ना हायटायड लायन क्रॉस केल्या आनी भितूर बांदल्या हांगा रिटर्निंग वॉल पासून बांदल्या ती हायटायड लायन क्रॉस करून बांदल्या अजून पर्यंत थंय काम चालू आसा तो वड आसा वडा कडेन म्हणजे लास्ट पॉयंट आहलो तो वड आसा थंय पण ते आयज कितले भायर सरल्या तुमी पळोवंक शकता आसतले कितलेशे भायर सरल्या आनी ट्युरिझम डिपार्टमेंट आमकां सांगता की आमी ऑलरेडी तांकां ऑर्डर काडलेली आसा तेंच्यांनी नाल्यार डेमोलिशन करपाक जाय डेमोलिशन कित्याक करिना कित्याक हेंच्यांनी हफ्ते घेतले म्हणून हे चालू आसा आमी सगळो रिपोर्ट नोटीस A to Z आमी लायिल्ले आसा आतां हफ्त्याक दिवचो सरकार हो फाल्यां अशें जालें जाल्यार उडकी मारून भितर उदक वयतलें हांगा तुमी पळया ही जी रेंव आसा ही रेंव सगळो इनलिगल हे करपाक शकता अरे NGTचे रुल्स आसा हे नॉर्म्स बीन कोणाक दवरिल्या हे नेम्स एक जाल्ले आसा GC एडमेन नेम्स एक जाला आतां बंद करपाचें ऑफिस ते कांय फायद्याचें ना आयज एवरी टायम आमी कंप्लेनी घालता कांय हेंच ना तितून आनी आतां बेश्टी इन्स्पेक्शन करता गेले सद्याक हे कोण स्टॉप करतलो आयज तुमी पळया हें कितें चल्लां तें आख्खी अंदाधुंदी चल्ल्या आनी हांगा तांकां कोण सस्पेंड आयज पळोवंक जाय मुखेलमंत्री सस्पेंड करता काय ना तो काय हफ्ते घेवन ओगी बसलेले आसा ते हे हफ्ते घेवन सुशागाद आसता घरा कडेन आपणाची चलयता धंदे चलयता आनी इलेक्शना टायमार पयशे वाडटा ही दादागिरी ही गोंयकारांनी पळोवपाक जाय हे कशें चल्लां आनी आयज हांव परत एकदा गोंयकारांक सांगता की बहुजन समाजाच्या लोकांक बारीक समाजाच्या लोकांक आयज हे मारून काबार करपाक सोदता हे चिड्डून पुरपाक सोदता ही दादागिरी चल्ल्या प्रत्येक कडेन हीच दादागिरी आनी ही दादागिरी सोंपयतले जाल्यार हांकां घरा बसोवपाक जाय आसलें आयज हे जायना कित्याक लागून कित्याक आयज गोंयकार सुशागाद आसा गोंयकारांक पयशे घेता इलेक्शना टायमार मतांक लागून पयशे घेता हें जावपाक जायना आयज हांकां घरा बसोवपाक जाय नाजाल्यार हे अशीच मस्तीपणां करतली ही आमी तरी हांगा खोपोवन घेवपाचें ना हेंची दादागिरी आमी पळोवन घेवपाचें ना फाल्यां अशी दादागिरी केली हांव परत एकदां सांगता हांव डेप्युटी कलेक्टराक फोन मारून सांगतलो की हे कलेक्टराकूय सांगतलो फाल्यां हांगा कितें लॉ एंड ऑर्डर जाली आमी भितर पडपाचें ना तांकां कितें जाता तें जावनी आमी पळोवपाचें ना कित्याक हे हाती भायर पावल्ले आसा आनी पोट समज मारता जाल्यार तुमी कामाय दिना धंद्याय दिना आनी जो कोण धंदो करता तोय धंदो तुमी बंद करपाक सोदता म्हणल्यार करपाचें कितें गोंयकारांनी जीव दिवपाचो फाशी घेवन ही परिस्थिती गोंयांत जाल्या आनी हे सरकार जबाबदार आसा हेका हे पळय आतां बीच खंय आसा हांगा खंय आसा बीच पळय वता इकडे पळय हो पळय ते कॉन्क्रीट पळय तेंची वॉल पळय खंय आसा ती वॉल कॉन्क्रीट पळय घालला फाउंडेशन मार ही आता कुड्डे कोण आसा पळय हे अधिकारी आसा आनी हो मिनिस्टर आसा सीएम आसा हे कुड्डे जाल्या ही पळय ही वॉल दिसता सगळ्यांक ही वॉल आनी ही जी वॉल आसा ती एक्सटेंड करून हांगा वयता आनी हांगा सगळे कित्याक न्हिदले आमकां येवचें पडटा उठोवपाक हांकां एवरी टायम पळय कितले भायर येयल्ले आसा ऑलरेडी तांच्यान बुरग्याच मारली थंय एवरी टायम आमकां येवन हांगा बोवाळ घालचो पडटा पळय मरे ही वॉल हांगा वॉल आसा आनी चल्ला कितें पळय हांगा पावले आमी सगळ्याक असेंब्लीन काडून मेकळे जाले इश्यूज घेवन मेकळे जाले डिपार्टमेंटान वचून मेकळे जाले सगळे जाले कोणाक काय पडलेलें ना आनी म्हणटा आमी एक्शन घेतले सस्पेंड करतले आयज खरें म्हणल्यार मुखेलमंत्र्याक रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आसली कित्याक मुखेलमंत्री जबाबदार आसा हेका फाल्यां हांगा हायटायड उदक येयलें वयर आनी कितें जालें नाल्यार हांगा कोण जबाबदार कोण आख्खी बुडोवन वयतले कोण हांगा बसले तेय वयतले सो हे पळया हे रियलिटी हांगा पुल्ला पळय खंय तें आनी वॉल खंय आसा हे पळय ही पळय वॉल ही वॉल त्या हायकोर्टानूय पळोवपाक जाय खरें म्हणल्यार हायकोर्टान सो मोठो एक्शन घेवपाक जाय हेंचेर अजून पर्यंत ते घेयना हांव लोक कित्याक ते भायर हाडल्या ही रॅम्प भायर हाडल्या पळय ही ग्रँड आहे ताची रॅम्प जी आसा ही टोटल भायर आसा व्हायलेशन आसा भायर येयल्या ती वॉलूय भायर काडली हेंच्यांनी वॉलूय काडल्या भायर पळय आनी हे पॉयंट तांकां मार्क करून दिल्या ही वॉल भायर काडल्या म्हणून तरी पूण ते एक्शन घेयना ऑब्जर्व कौन इसका इंचार्ज कौन है इसका इंचार्ज कौन है हाँ बुलाओ
सुपरवायझर कोण आहे? बुला उसको. सांगा दुरी सारखी दिसता दुरी सांगा पळय बांधता हांगा होता सारखी दिसता क्लिअर व्हायलेशन. रॅम्पूच पळय इनलिगल आसा त्याच्या भायर हाडले तेंच्यांनी आणि दिल्लीकारांची दादागिरी जाल्या हांगा येता आमी दादागिरी करता. इनलिगल सगळे ऑपरेशन चलता आणि हो सीएम बाकीचे मिनिस्टर सगळे हांकां सपोर्ट करता. ते बुला रे आपे तांकां कंटिन्यू ती करू राजकीय भितर घालता ते राजकीय कंटिन्यू सामकी पुढे वरक हाँ बोटी गारवर पाहतोय आता. आता हांव कलेक्टराक मारता फोन हे सांगपाक हे चल्ला कितें भायर. कलेक्टर सध्या घेईना. हो सरकार जो आसा तो हप्तेगिरीचो सरकार जाला. तांकां फक्त हप्ते घेवपाक कळटा आनी तेंचे कोण अधिकारी आसा तेय तशेंच जाले. सर
प्रॉब्लम उलयता मरे. हॅलो काम चालू असा चालू ते झालं आता दुसरे साईडच्या नुकतेकारांची बोटी कोणी बी आता थोडी टेंशन आली आपल्याला थोडे टेंशन एक्सटेंशन करून बाहेर येयल्या आता तुमकां हांव एक सांगता हांगा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाता पयलीं सांगता कित्याक तुमी गव्हर्मेंट अधिकारी आसून तुमी कांय करिना तुमचेरूय हांव घालतलो तुमी येवन पळोवपाक जाय हांगा चोरला जागो आमचो वयल्यान नुस्तेकारांक ते आतां वाटे केल्या नुस्तेकारांचे टुरिजमान सांगलेलें जालें आतां काल तेंच्यांनी रॅम्प मोडलो हेंचो फिशरमॅनाचो रॅम्प मोडून उडयला आनी खंय म्हणटा कोणून हें केल्या म्हणजे नुस्तेकारांकूय काबार करपाक येयल्या तांकां नोटीसी बिटीसी सगळें धाडले तुमी एक्शन घेवन तेंचेर हांव नको तुमकां कितें जालें तें कित्याक करीत तें वॉट एवर इट इज तुम्ही आता तुम्ही मामलेदार कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर हांवें कलेक्टराचे धरून सकयल पर्यंत येयला हांव सगळ्यांक तलाटीक बसून हें केलां पण आता तेंच्यांनी हाडयला तेजेर तुमी कितें करतले बरें तो रिपोर्ट दिलो रिपोर्ट न्हू तेंकां स्टॉप वर्क ऑर्डर काडा एस्टिमाक सांग रिपोर्ट ना मागीर हांगा कितें जालें जाल्यार आमी रिस्पॉन्सिबल ना पयलीं सांगता बरें सांगता तुमकां ते पासये तकले वयल्यान गेला तूं आतां धाड तलाटीक जावं तूं यो हांगा आनी पळय हांगा कितें चल्लां तें हो रिपोर्ट कर पयलीं सद्याक कितें केलां तें हांगा एन्क्रोचमेंट करीत आसा मरे ते दर्यान पावले भितूर सर्वेरूय घेवन आसा वांगडा धाड बेगान धाड तेका तालाटी येता सर्वेर घेवन आसा सर्वेराक घेवन येवंक ना बिश्टो येता नाका बिश्टो तेका सर्वेराक घेवन येवंक लाय तालाटी कडेन घेवन जायची ना टीपी लँड सर्वे धाड लँड सर्वेराक धाडपाक हो म्हणटा आपल्या मागीर खबर ना म्हणटा प्रॉपर्टी वयता पळय हॅलो रुपेश आमी हांगा तो बांबोया आसा थंय ग्रँड आसा आनी तो नुस्तेकाराचो रॅम्प मोडून उडयला खबर आसा काल तेंच्यांनी मोडून उडयला आतां रॅम्प आख्खो मोडून उडयला तुमचेर एफआयआर घालपाक जाय पयलीं सांगता तुमचो रिपोर्ट धाडा तेंकां तुमी हे फावट घालिना हांव तुमचेर घालतलो तुमी भितूर आसा म्हणून ना ना तुमी कितें तुमी रेव्हेन्यू ऑफिसर तुमकां रायट आसा ही इलिगलिटी तूं यो आनी पळय हांवें आतां मामलेदाराक सांगला तूं यो आनी पळय हांगा कितें जालां तें जाल्यार आतां एसेंब्ली येवपा आसा हांव तुमची नांवां घेवन काडटलो की तुमी कांय एक्शन घेयना म्हणून ना तेकाच लागून सांगता तूं यो आनी पळय मातशें हांगा तेंच्यान तुजें हांव म्हणिना तुका हांव सांगता तुमी हांगा या आनी सर्वेराक घेवन या आनी कितले तेंच्यानी एप्रोच केला सगळें कळटलें सर्वेरूय हाडसा न्ही वांगडा येता ना तूं तुजो रिपोर्ट धाड हांव फुडें पळयतां तुजो रिपोर्ट कितें आसा तूं हांगा यो आनी पळय एकलो येना सर्वे आनी सर्वेराक घेवन यो लँड सर्वे मामलेदार ठेवलेले हय सांगला न्ही मामलेदाराक सांगला हय पळय आमकांय रेस्ट ना आमी पळय हांगाच आसा आतां आमी तलाटीकूय आपल्याला सुद्दां मातशें हेंकां सांगलेलें आसा तुमी येवन पळोवचें म्हणून हांव कितें चल्लां तें आनी कॉन्क्रिटींग कशी चालू आसा आनी कितें चल्लां तें आमी रावतले वाट पळयतली तेंची आनी सांजचे आमी
दोन्ही डिपार्टमेंटां कंप्लेन घालतले हेजेर. आता आम्ही सद्याक मामलेदाराक सांगलेलें आसा हें सगळें जालां तें तशें तलाटीकी फोन मारून सांगलां डिव्हिजन डायरेक्टराकूय सांगलां आतां आमी तांकां रावतले केन्ना पर्यंत येतले ते तांचो जो रिपोर्ट आसा तो घेतले आनी आज हांव डिपार्टमेंटान वचून हांव दुसऱ्यांक घेवन तेजेर कंप्लेनूय घालपाक जाय ते आमचे कंप्लेन घालतले की अशें तांच्यानी केलां प्लस जो नुस्तेकारांचो रॅम्प आसा तो रॅम्पूय व्हडलो आसा म्हणून. हे तुम्ही पळयता आसतले हे एंडेंजर्ड स्पिसीज आसा विंडो पेन ऑस्ट्रस आनी ह्यो हांगाच मेळटा खूब कमी जाग्याचेर मेळटा आख्या वर्ल्डान आनी वन ऑफ द प्लेस इज हे बामोलीम बीच. आतां अशें समज कन्स्ट्रक्शन जालें नाल्यार ह्यो विंडो पेन ऑस्ट्रस आनी कितें कांयच मेळपाचें ना. सो लोक चिंता आयज एनवायरमेंटलिस्ट आसा बाकीचे सगळे आसा जावं कोण एनवायरमेंटाक मूव करता स्पिसीजाक मूव करता हे सगळे आसा हे नांवा पुरती पोस्टिंग करून कांय अर्थ ना. हे पळय अशें असल्या टायमार येवपाक जाय जेन्ना लोक आपयता आनी नुस्तेकार आमचे जे सगळे आसा जावं बाकीचे जे आमचे काम करता तांकां सगळें खबर आसा हेजें. सो हें जेन्ना जाता पळय घडटा पळय तेन्ना हांगासर म्हटल्यार लोक येवपाक जाय लोकांनी हें आडोवपाक जाय आनी ह्या सरकाराचेर पेज हाडपाक जाय. हें समज जायना जाल्यार असलें कांयच उरपाचें ना. ह्या भुरग्यांक फुडली जनरेशन आसा पळय हें कांयच दिसचें ना. हें सगळें वयतलें भाऊ. हो पळय हो जो रॅम्प आसा हो रॅम्प व्हडला हो नुस्तेकारांचो रॅम्प हो रॅम्प कितली वर्सां जालो हांगा आसलो हो हेंच्यान आख्खो भरून उडयला आनी ती जबाबदारी हेंच्यानी घेवपाक जाय आनी कोणूच एक्शन घेवपाक ना आमकां येवचें पडलें. हांव डिपार्टमेंटाचें खंयच्याच डिपार्टमेंटाचें येवना सगल्यांक सांगलें तेंच्यांनी. खंयच्यो कोणाक सांगलेलें तुमी अकस्मात काल म्हणला काल म्हणला. सांगपाक पावूच ना कोणाक आमी ना आसलेलो काल सांजचे आमी जाव रेडी करपाक येता सांजचे हे जाल्यार सगळे म्हणून उडयता म्हणून जालें. दनपारचे खंयच्या टायमार म्हणलें ते खबरूच ना 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 कांयच ना खबरूच ना आमी सांजचे तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.